बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमी आतां सकट सांगाता मेळया म्हणलें गीत गावन बाळोक मरयेक मान करया. आमचे ताळे ये करया मोरेक होगळसिया. बावतेली शिवतिया बोली फुलांतर कै मेळटली मोरयेक फावो जाली. ओडकाळींतल्यानी सोदया फुलां एकठांय करया. सो एक मोगुट गोंप्या आनी मायेक दिव्या. कर सांगाता मेळया सकट लागीं सरया. आमचे ताळे ये करया मोरयेक होगळसिया. मोरी आमच्या संतोषाचें कारण. मोरयेन एलिझाबेथेक नामान करतना एलिझाबेथीच्या कुशींत आसलेल्या बाळका जुवावन संतोशान उडी मारली. आमच्या भक्तीपणान आमी मोरयेक भेट दितानाय आमकां संतोश जाता. खंयच्या भुरग्याक आपल्या आवयचो सहवास व्हड संतोशाचें कारण जायना जायत. मोरी माय नितळ लिल्ली फुलां बरी पाप करत नातलेली व्यक्ती जावन आसा. गुप्त गुलाबा बरी तिच्या शगुणाचो सुगंध आख्ख्या मनशा कुळाक विस्तारला. तिची भक्त आदारलेल्या वरवीं आमकां ती कुरपेन आनी पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी नेटयता आनी आपल्या देवपुता मुखार हाडटा. मोरी सुवर्णाचें भांगराळें मंदीर तशें आमच्या भावार्थांत तळतळटा. नाडग्या सर्पाचें मस्तक चेंचलेली मोरी आमच्या सोडवणेच्या चरित्रेंत फांत्यापाराचें नेकेत्र तशें उजवाळटा. तोंडपारां राती वा फांत्यार पारार मोरी माय आमचें गीत आयकता. बऱ्या वायटान सुखा दुखांत मोरी माय आमचे सांगातास रावता. तर आमच्या संतोशाचें कारण जाल्ल्या मोरयेक फुलां भेटोवन होगळसिया आनी तिचे द्वारी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या देवा बापाक अर्गां दिव्या.
मोरयेची ससाय जडूंक मागणे सांगाता म्हणया. हे स्वादीक बाळक मोरये, तुका देवाची आवय जावंक विसून काडले वरवीं तूं आमची मोगाळ आवय आनी मनादीक राणी जावंक पावली. तुवें आमचे मोदें करच्या कुरपेच्या असर्या वरवीं आमचो भावार्थ घट करून तुज्या मायपणाच्या शेकायेचेर आमी बरवस्तांव. हे भगेवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या पासून आनी तुवें जोडल्या पुण्या खातीर आमचे थंय काकुळदार जा आनी तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची जर केदींस मोगदाना म्हूण दाखय. हे बाळक मोरये, देवाच्या बापय सारक्या काळजा थंय तुका मीत नातल्लो प्रभाव आसा. तूं पाप कतावेन गर्भ संभोवलेले घडये तावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या अगणीत आनी संपूर्ण कुरपे पासून हे सर्गींच्या बाळका म्हजें मागणें आयक आनी शेगुणांनी दुबळो जावन आसलेल्या म्हाका काकुळदार देवा कडची कृपा आनी बरी देणी जोडून दी. आनी हांव तुज्या कतावेन काळजाचें बरेंपण ससनाच्या ससनाक होगळसितलो. आमेन. नमान मरिये, कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. घेवन दी मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. ये मरिये, तुज्या पापकातनांतल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे भगेवंत. नमान मरिये, कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. ये मरिये, तुज्या पापकातनांतल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भगेवंत. नमान मरिये, कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. ये मरिये, तुज्या पापकातनांतल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे भगेवंत. नमान मरिये, कृपेन बरुल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत एक शहराक दावादावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीक पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ताक. मरी आमच्या संतोशाचें कारण म्हण नियाळता वाज. कसो आमकां संतोश जाता? संतोश आनी दूख मनशाच्या जिवनांत हर एक फावटी आसता, पूण थोडे फावटी संतोश चड भोगता. आमच्या दुखांत समेत आमच्या जिवनांत शांती समाधान आमकां येवयेत आनी थंयसर एका तराचो संतोष. दूख आसल्यार दुखांती आमी संतोष सोदून काडयेत.
आयच्या वांजलान सांगिल्ल्या प्रकार मोरी एलिझाबेथीक भेट करता आनी थंयसर संतोष पावता. आमी पळयता संतोष कितलो व्हडलो संतोष तांचो जावन आसलो. एक फावटी आमी हेरां लागीं वता आसतना या हेर आमचे लागीं येता आसतना संतोष आमकां भोगता. केदाळा आमकां संतोष भोगता. आमी खुशयेन केदाळा दुसऱ्यांच्या घरा येता. या केदाळा दुसरे आमचे थंय खुशयेन येतात. त्या दाळा मात्र आमकां संतोष भोगता. जर तर आमकां थंय वेचें मोन ना या तांणी हांगा येवचें मोन ना त्या दाळा आमकां संतोष भोगना. आज आमी पळयता मरी तिस जावन कश्टांत आसा. दावी येता. दावी म्हळ्यार संतोशान वता. संतोष ताच्या संतोशाचें कारण कितें? कारण जावन आसा जेजू तिचे थंय आयला. देव तिचे सांगाता आसा म्हणून पयलेंच बडव्यान सांगलें आनी आतां जेजू तिच्या काळजांत, तिच्या गर्भांत, तिच्या जिवनांत, तिच्या सर्वस्वांत जेजू आयला. आनी देखून मोरी संतोशान मुखार वेता. दावी येता. दावी येचें म्हळ्यार तितलें सुलभ न्हय आसलें. आमी आतां जाल्यार मस्त चिंते आसल्या. तिका नजरेत दावन जुदेयाक वचूंक 80 to 90 मायल्स वचचें आसलें. 80 to 90 मायल्स. आनी थंय सांगलां दोंगराळ प्रदेशांत उबार सोडून वचचें, देंवन वचचें. असल्या परिस्थितींत मोरी थंयसर वचूंक भायर सरली. कित्याक एलिझाबेथीक कुमो करच्या खातीर. एलिझाबेथ कश्टार आसली 6 म्हयनो. तिका म्हजी गरज आसा देखून तिणें आपोवंक ना. पूण तीच तिची गरज समजता आनी तिका कुमो करूंक मुखार वेता. आमी पळयता संतोष मोरयेचो जेजू तिचे सांगाता आसलो. ती एलिझाबेथीच्या घरा जाकारियाच्या घरा पावल्लीस थंयसर संतोष भोगता. संतोष सगळें घराणें, सगळें घर संतोशान भरता. घराणें मात्र न्ही, घर बांद आसलो जुआंव बाप्तिस्त सयत संतोशान उडकी मारता. एलिझाबेथ संतोशान म्हणटा केदें व्हडलें बाग तुवें म्हज्या जिणयेंत येवचें, आमच्या घरा येवचें. आमी आदल्या वर्सा पाप साहेब आयिल्ले दाळा पळयलां. आमकां तें व्हडलें बाग जावन आसलें. जर तर क्वीन एलिझाबेथ म्हज्या घरा येता म्हळ्यार म्हाका कितलो संतोष भोगना जायत. तशेंच मोरी एलिझाबेथीक भेट करतना तिका संतोष भोगलो. कित्याक देवाचे मायेन, देवाचे मातेन म्हाका भेट दिवची तें एक व्हडलें, म्हाका एक व्हडलें भाग जावन आसा, म्हजें व्हडलें भाग जावन आसा म्हणटा. तशेंच मोरी आमच्या जिवनांत येता आसतना आमचें भाग व्हडलें जावन आसा. पाप साहेब हांगा आयिल्ल्या वेळार व्हडलें भाग जावन आसलें ताका पळोवचें आनी ताका मेळचें. तशेंच मोरी आमच्या जिवनांत येतना आनीकी व्हडलें भाग जावन आसा. आमी पळयता मोरी संतोसली तशेंच एलिझाबेथ संतोसता. तितलें मात्र न्ही, एलिझाबेथी सांगता तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. तोय उल्हासता. असले उल्हास आमी पळयता. मोरी कश्टांतावनी उल्हास भोगता. एलिझाबेथ मोरी आयिल्ल्यान उल्हास पावता आनी बाळोक जुआंव बाप्तिस्त जेजूक पळोवन उल्हास पावता. आमी पळयता जेजू जावन आसलो तांच्या उल्हासाचें कारण. आनी जेजू मोरये सांगाता आसलो जाल्ल्यान मोरी सदांच आमच्या सांगाता आसल्या वेळार ती जावन आसता आमच्या संतोशाचें कारण. आनी एक गरजेची संगत आमी नियाळयत. जेजू मोरये थंय वाडोवन येतलो. जेजू कशें मोरये थंय वाडोवन येता तशेंच चड आनी चड संतोश तिचे थंय भोगता. जेजू वाडोवन येतना थंयसर चिंत नातल्या बरी ती हेरां थंय वता. तशेंच जेजू आमचे थंय वाडोवन आयिल्ल्या वेळार आमी हेरां थंय हेरांच्यो गरजो समजता. हेरा जाग्यांनी, हेरा सन्निवेशांनी आमी वचून पावता. दुसरें, जेजू आमचे थंय वाडोवन येतना आमकां बुजवण मेळटा, आमकां मोग मेळटा, आमकां बोगसाणें मेळटा. जेजू मोरये थंय वाडोवन आयिल्ल्या वेळार तिका तशेंच एलिझाबेथीक थंयसर कुमोक मेळटा, बुजवण मेळटा,
मोग मेळटा. तिसरें, जेजू आमचे थंय वाडून येतना सर्व बंदडेंतली सुटका मेळटा. सर्व पातकांतावन, वायट संवयतावन, वायटातावन आमकां सुटका मेळटा. असली सुटका ही संतोशाक कारण जाता. सांत आंब्रोज आमकां सांगता, मोरी कित्याक दावी वेतली, कित्याक तिसोय जावन आसलो कुशेचो निर्धार. तिसो जावन आसलो एक निर्धार संतोशाचो, आनी तशेंच निर्धार घेतिल्लो कोणेय फोर्स करूं ना, बगार कुशेन तिणें निर्धार घेतिल्लो जेजूक आपणावंक, देवाक वय म्हणूंक आनी तशेंच एलिझाबेथीक भेट करूंक. जर तर आमी मोरयेक आमच्या जिवनांत आपोवणें दिल्यार, आमचे सांगाता दवरल्यार, मागण्या मरिफात प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी नव्यान करता आसतना मोरये खंडीत जावन आमचे सांगाता रावता. तिका मान करया आनी तिका मान केल्ल्या वरवीं खंडीत जावन मोरी आमची माय म्हणून ती रुजू करतली आनी आमच्या सर्व कश्टांनी, सर्व गरजांनी ती बुजवण दितली आनी आमकां संतोश हाडून येतली. आतां आमी भावार्थाची प्रार्थना उसारया. आमची जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्या आमच्या पापा साहेबाक, बिस्प मुखेली आनी सर्व धर्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय. तांकां पवित्र सभेचे उदरगते पासून तुवें दिल्लें आपोवणें भाग्यवानपणान कार्यगत करूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी निस्वार्थपणान एक आदर्श समाज रुपीत करूंक तांकां तुजें हातेर कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाचो वडील वेगार बाप तशेंच फिरगजींतल्या सर्व कुटुंबाच्या वडिलांक तुवें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन जियोंक जाय आसची कृपा आनी दराड मोपान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यान मोरये बरी कुटुंबान तांकां दिल्ली जबाबदारी पाळून तांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोवन एक आदर्श कुटुंब जिवीत वृता करच्याक वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हर पिडेक वळख जाल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, सोमेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लें अणवार बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या कुटुंबांत खंयच्याय कारणा खातीर संतोश उणो जाला जाल्यार जावंक पुरो. ह्या प्रत्येक कारण आमच्या कोरोना वरवीं कसल्याय कश्टांत आसां आनी खंयच्याय संदर्भांनी आमकां संतोश उणो जाला जाल्यार तो सर्व संतोश मोरी आमकां वदाकसून दिवन म्हणून मागया. प्रार्थुया. हे मोगाळ मोरये, आमी तुजीं भुरगीं तुज्या जल्मा दिसाक व्हड संतोशान तयार करता. तुजें आदर्श मतीन दवरून तुवें कशें देवान तुका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें धैर्यान स्विकार कर. तुजें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत केलें इंगी. तशेंच आमी तुज्या सर्व भुरग्यांनी आमकां दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार कर. हें आमच्या कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत करूंक जाय आसली कृपा दी. कुटुंबांतल्या हर एका संद्यान एकामेका गौरवान लेखून कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्यान पाळून जियोंक जाय आसली कृपा आमकां मागून दी म्हूण आमी मागता. तुजे कुशीन मनीस जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन.
आमी मोरयेक होगोळसिया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक फुलां भेटोवन मान करया. तुमी जर तर तुमच्या घरांनी मोरयेची माज दवरल्या जाल्यार आनी तुमच्या लागीं फुलां आसात जाल्यार ह्या वेळार तीं फुलां मोरयेक अर्पोवची. Hogosia Tikata Kornia Gayanti Cesaro Sergaras Temboro Moriek Hogorsia Hogorsia Moriek Hogorsia, Hogorsia, Morie. Full permali bosobi persali petoi maeguso Jesu cha mogaso morie hogolsia hogolsia Morie, Morie, Hogorsia, Hogorsia, Morie. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. Mugal putra sove anquar mori ashirvadi amkan. भगवंत कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. फाल्यां ह्याच वेळार म्हणजे 8 वरार दुसऱ्या दिसाचें नवें आसतलें.